नमस्कार येवकार, हांव दत्तराज नायक. प्रुडंट खबरो दिता. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. भौशीक प्रकल्पांचे जमनीकूय सेटिंग, मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्यान खवदळ. IIT जमनी वेल्यान सांगेच्या आमदाराचेर सेटिंगाचो आरोप. काब्रालाचो सांग्यार IITक तेंको. उत्सवात कोविडा कडेन घाळपणां नाका, नियंत्रणात हाडिल्ली परिस्थिती हाताभायर वतली. वाशी नियमेरेन ढिलाई नाका, प्रधानमंत्र्याची शिटकावणी. मुख्यमंत्री दोतोरांचोय गोंयकारांक उलो. वीज मंत्र्यान काडलो गोंयचे पावरीचेर व्हायट पेपर. 10 वर्सांत घरगुती लायटीचो खप वाडलो 82%. मात उद्देगीक लायटीचो खप घरगुती शेतकी लायटीचे तिसरे वाट्यानूच. फोंड्या कुर्टी आरोपींक धरूंक गेल्ले कडेन पोलिसांचेर हल्लो. तकलेर फोडल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो. ASI क्रिटिकल. GMCत शिफ्ट. कॉन्स्टेबलाकूय मार. दोगूय आरोपी फरार. मडगांव धवल्ले आल्ले रस्त्यार लक्झरी बस धरून 7 गाडयांक 7 वेगवेगळ्या सुवातींनी उजो घालपी माथेफिरूक पुलिसांनी उखल्लो. हे आदी फातोड्ड्याक गाडयो फोडटना धरिल्लो. आनी मनरेगा सकयल सरकारी दिसवड्यांक गोंयकारांक कामां दिवपाचो प्लान. मुख्यमंत्री म्हणटा गांवांनी प्रस्ताव दिवचो. खर्च केंद्राचो. तिळारी कालवो नितळ करतले मनरेगा गोंयकार. भौशीक प्रकल्पांचे जमनीकूय खंय आमदारांचे सेटिंग. मुख्यमंत्र्याचे वादग्रस्त वक्तव्यान खवदळ. सांग्यावेलो आमदार IIT थंय व्हरूंक फुडें सरला ते सेटिंग म्हूण मुख्यमंत्र्याचो आरोप. सरकार तयार आशिल्लो. जमनीचे टायटल सारके नाशिल्ले. लोक फाटीं सरले म्हूण IIT खंय सत्तरीत व्हेली. कुडचडेचो आमदार मंत्री निलेश काब्रालाचो सांग्यार IIT प्रस्तावाक तेंको. प्रसाद गांवकार जो उलयता पळय IITचेर, म्हाका दिसता प्रसाद गांवकार ते जमनीची डिलां करूंक भोंवतालो. ताका सारकें खबर ना. ते जागेचें डील करूंक तो भोंवतालो. ते खंय तरी सेटींग सारकें जालें ना तेजें, म्हणून पयलीं जागा दिना म्हटली. आमी सांग्या वयल्यान IIT सत्तरीन हाडचेच नासले. सरकारान डिसायड केला थंयच दितले आसले. जो मद्दी जागा आशिल्ली म्हणजे ती बी गव्हर्मेंट विकत घेवपाक तयार आसली, पूण हेजें सेटींग सारकें जालें ना, म्हणून म्हाका दिसता पयलीं ती सरकाराक दिवपाक केली ना. सांग्यार जागाच जर दिवपाक क्लियर नासले टायटल, जाल्यार थंय करतले तरी कशें, म्हणूनच शिफ्ट केली. म्हणून तो जो सांगता पळय न्ही, ते तेजें सेटींग खंय तरी थारयतालो. तो सांगतालो जमीन विकत घेया, मागीर तेजें कितें तरी आसतलें भितर बीन, तसो कितें तरी विशय आसूंक जायो असो म्हाजो अंदाज. तो म्हाका एक सांग, सरकाराक जर 10 लाख जागा विकत घेवन आनी ती बी आयच्या रेटीन एक्वायर्ड करून, म्हणजे कमीत कमी रेट जरी आमी म्हटलो जाल्यार 3 आनी 4 हजारांक इज इट एफोर्डेबल. आनी सरकाराची जेन्ना फ्री ऑफ कॉस्ट जागा खंय अवेलेबल आहा थंयसरूच सरकार पळयतले. शेवटी आमकां जागा ताका फुकट दिवपाक जाय. IIT कडल्यान आमी विकत घेवन पयशे दिवचे नासले न्ही रे. कितें मेळटलें आसलें पळय तें मेळना जालां पळय न्ही रे, म्हणून आतां उलोवपाक लागला, आनी कांय ना. BJPच्या दामून पत्रकार परिशद घेतली. प्रसाद खंय लोकांक पिशे करता. IITच्या संदर्भात तांणी काल केल्ले वक्तव्य हे खरें म्हणल्यार लोकांची दिशाभूल आनी तशेंच सरकाराकी चुकीच्या पद्दतीन ताणें दाखयल्लें आसा. आपल्या मतदारसंघात आपली निष्क्रियता, आपूण कितलो कमी पडला हें लिपोवपा खातीर आपण आतां सांग्यार खातीर जागो अवेलेबल आसा ती सांग्यार हाडची बीन म्हणटा. तुमकां काडून उडयला म्हणून तुमी जेन्ना पळय नाटकां करताले सगळे चोरयो ते लँड कन्वर्शनां आनी कितें काडून उडयले म्हणून आतां हें आयलें. तुमचे तांबडे दिव्याच्यो गाडयो गेल्यो म्हणून आतां तुमकां सरकार वायट दिसलो आनी लोकांनी हातून भितर व्हांवून वचचें न्ही, ह्या दिशाभूल जाल्ले जावचें न्ही. पब्लीक प्रकल्पाच्या जमनी वयल्यान आमदारांचे सेटिंगाचेर आतां राजकीय फंड मारप सुरू जाला. विजयान सरकाराक बरोच तासला की हो सरकार सेटिंगाचो आनी सेटिंगां करून एक गोंय व्हरून विकूंक सोदतात. गोवा इज ऑन अ फास्ट ट्रॅक सेल इन 2020 बिकॉज ऑफ सेटिंग्स डन बाय द पीपल इन पावर and by those who support the people in power. This is what the Chief Minister has actually admitted. Now the ball is in the court of the Sangya MLA to come out and clearly state what are the facts of the matter and show whether he has the self-respect with which the people of Sangya got him elected as an independent MLA. आजे पयलीं ताणें दाखयलेलें आहा
आनी म्हाका दिसता आतां ताणें टायम आयिल्लो आहा की ताणें हाजेर क्लॅरिफाय करून लोकांक सांगूंक जाय बेगींतल्या बेगीन खरी वस्तुस्थिती कितें आहा ती. कुडचडेंचो मंत्री आमदार काब्रालाचो सांग्यार IIT प्रस्तावाक तेंको. फूल सपोर्ट की तो IIT येवपाक जाय आनी लोकांक जे आसा म्हणजे नॉट बाय ब्रिंगींग फ्रॉम देर एंड देर इफ द हॉनरेबल CM डिसायड दॅट ते जाग्यार नाका वा कितें आसा आनी प्रसाद बाबा म्हणटा की ह्या जाग्यार दिता सो बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफकोर्स माय फूल सपोर्ट वील बी देयर फॉर हिम नो प्रॉब्लेम. 2014 केंद्र सरकारान गोंयाक IIT अलॉट केल्ली तेन्नाच्यान ती फार्मागुडी GECन चलता. काणकोणा सांग्यार आवाज जाल्या उपरांत ती 70 पावल्या. थंयूय लोकांक ती नाका मात IIT थंयच म्हूण सरकार आनी आमदार तेमांक पेटल्यात. लोक आनी सरकाराच्या तेमान IIT सध्या हुमकळ्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत कोविड केशी कमी जातात मात लोकांनी मास्क डिस्टन्सिंग सॅनिटायझेशना कडेन घाळपणां नाका म्हूण सरकार दोतोरांची शिटकावणी. कसलीच रिस्क घेवप ना. व्हायरस केन्नाय परत घात करूंक शकता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. नवरात्रां आनी दिवाळी शिस्तीन काडली जाल्यार नोव्हेंबर सोंपता म्हणसर कोविड कंट्रोलांत म्हूण दोतोर शेखर साळकाराचो अदमास. एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, आयच्या घडीक जरी कोविडाच्यो केसीस कमी जाल्यो जाल्यार सुद्दां आमी जे म्हणटा नॉर्म्स जे सोशल डिस्टन्सिंग मास्क आनी सॅनिटायझर हे वापरप कोणीच सोडपाक जायना, कंपल्सरी वापरपाक जाय आनी हेजी अजून खूब दीस गरज आसा. म्हणून आत्तां केसीस कमी जाल्या वेगवेगळी कारणां आसतलीं. खरे केसीस ड्रॉपूय जाला म्हणजे तशें 1400 टेस्टिंग जाले काल 185 आयले. म्हाजी सगळ्यांक कळकळीची विनंती आसा, कोणायकूय जोर येता आसत जाल्यार तुमी स्वताचो दोतोर स्वता जावं नाकात, हाजेर एक्सपेरिमेंट करूं नाकात. तुमी स्वता हॉस्पिटलांत चलात, टेस्ट करून घेयात. दीस इज न्यू व्हायरस आसल्या कारणान केन्ना तेजो स्पायक परत जायत हें सांगून नजो म्हणून आमी प्रिकॉशन्स जी आसा ही 100% प्रिकॉशन सगळ्या लोकांनी सगळे बाबतींत घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. खंयसरूच कमी जाल्यो केसीस म्हणून आमी सगळे जरी आमी सगळ्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी उगड्यो केल्यो सगळ्यो केल्यो बट वीथ फॉलोवींग द SOP. फर्स्ट टाइम इट हॅज रीच टू 15%. हाज्या पयलीं एक म्हयनोभर इट वॉज अराउंड 35, 30, 40 अशें आशिल्लें. सो नाव इट इज कम टू 15%. दॅट मीन्स डेफिनेटली देर इज अ डावनवर्ड ट्रेंड. आनी जर एक आठवडोभर जर आमी हे नवरात्री एंड सेलिब्रेशन्स दसरो दिवाळी आमी अंडर कंट्रोल दवरलें, सो कॉल्ड हे पार्ट्यो ज्यो चलता इन रेव पार्ट्यो ऑर ह्यो सगळ्यो आमच्यो ज्यो वॉट इज कॉल्ड सामक्यो रातच्यो पार्ट्यो करतात त्यो लोकांनी जर कंट्रोल दवरले, मास्क घाले, सारखे डिस्टन्स दवरले जाल्यार म्हाका दिसता बाय एंड ऑफ नोव्हेंबर वी विल बी एबल टू विन ओवर दीस कोविड. And then we have to prepare ourselves for the second wave, which might be in February or January and February येऊ शकता. So आम्ही जर सारखी केअर घेतली तर that also we can keep it under control. By November end to by first week of December we will be in total control of the disease. थोडे केसी जातल्योच. तुम्ही सगळे झिरो जातले अशें धरू नाका. इवन डेथ रेट्स पयलीं 10, 12 लोक मरताले, आयज ते 5 ते 6 आयले. सो इट इज आय फील दॅट वी आर अंडर कंट्रोल. अशें न्हय की गेले म्हणून आमी ते आतां सुशेगाद चल मजा मारया, दांडिया खेळुया अशें जावचें ना. यू हॅव टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स. नवरात्रां दिवाळीचे उत्सवात कोविड प्रतिबंधा कडेन घाळपणां नाका. नियंत्रणात हाडिल्ली परिस्थिती हाताभायर वतली. कोविड प्रतिबंधक वाशीन निर्मिती आनी ते ताकतिकेन लोकांमेरेन पावचे म्हूण संवसारा बरोबर भारतातूय नेटान यत्न चल्ल्यात. मात वाशीन येय मेरेन खबरदारीत घाळपणां उपकारना म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची राष्ट्राक खासा संदेशात शिटकावणी. ये समय लापरवाह होने का नहीं है. ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है. हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं. ये बिल्कुल ठीक नहीं है. अगर आप
लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है। उतर दिल्ले प्रमाणे मंत्री काब्रालान फाटल्या 10 वर्सांतले गोंयचे लायटीचे परिस्थितीचेर श्वेत पत्रिका काढली। 10 वर्सांत घरगुती लायटीचो खप 82% जाल्यार उद्देगांचो वेवसायीक विजेचो खप 100% वाडला। मात किलोवॉटांनी पळयल्यार उद्देग घरगुती आनी शेतकी वापराचे तिसरो वांटो पावर वापरता। घरगुती पावर 18 लाख जाल्यार उद्देग 6.5 लाख किलोवॉट लायट वापरता। गोंयचो पावर व्हायट पेपर। मोलेच्या अभयारण्यांतल्यान तन्मार पावर लायन गोंयांत उद्देगां खातीर हाडटात, घरगुती कनेक्शना खातीर न्ही म्हूण सरकाराचेर आरोप जावंक लागल्यात। ह्या आर्ग्युमेंटाक जाप दिवंक गोंयचे पावरीचेर सरकाराचो व्हायट पेपर। गोंयांत फाटल्या 10 वर्सांत वेगवेगळ्या मळांनी लायटीचो खप कसो वाडलो ताचेर वीज मंत्री निलेश काब्रालान व्हायट पेपर मंगळारा मिडिया मुखार दवरलो। These are real live data for the last 10 years which shows that the consumption of power even for a small shop, जो गाडो or the बारीक दुकान आमी भुसारीचें दुकान म्हणटा आनी कितें म्हणटा, has been consistently increasing at 5%. एक मॅक्झिमम 2% एक दीस आहा, पूण एवरेज तांचो आसा ती मॅक्झिमम 2% इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्री कंज्युमर एज पर कंज्युमर इंडेक्स वाडला तो। पोल आशिल्ले इलेक्ट्रिकल पोल्स आमचे आशिल्ले 2010-11 2,80,057 फिडरांक घालून, पूण आतां आमचे कडेन पावल्या 2,84,888। पूण एवरी इयर 3%य वाडटा पोल्स घालपाचे न्यू एरियांनी आमी घालता ते पोलूय वाडटा। RME घातलेले, RME मीन रिंग मेन युनिट म्हणटा पळय फिडर, अंडरग्राउंड फिडरांक ओर हे आसा ते 2010-11 313 फिडर आशिल्ले। आज 19-20 2,261 फिडर जाले, म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ इन्क्रीज पळया। म्हणजे LT फिडर पॅनल म्हणटा आमी ते 2010 ते 11 3,261 आशिल्ले, आज ते 4,961 जाले। आमी डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर जे आमी लोकांक घालता ते डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर ते 2010-11 4,244 आशिल्ले, आज ते 6,824। एवरी इयर ऑन एवरेज ऑफ 4%, 3%, 5% हे वाडत आसा। 33 kVA टावर 83 आशिल्ले आनी 19-20 85 2 टावर वाडल्या। म्हणजे सांगपाचें कितें, जो HT कंज्युमर जो आसा हॉटेल इंडस्ट्री 33 kVA कंज्युमर आसा तो वाडूंक ना, आसा तसो आसा, 1-2% वाडल्या अशें तुमकां सांगलेलें आसा। 2010 ते 11 400 आमकां मेगावॉट्स ऑफ पावर आमकां एवरेज आमकां लागतालो पर डे 476 कितले 476 मेगावॉट्स ऑफ पावर आमकां एवरेज लागतालो दिसाक 2010 ते 11 आनी अशें ग्रॅज्युअली इन्क्रीज जावन मागीर इन्क्रीज जावन आज आमकां कोवीड जाल्ल्या कारणान मातसो देंवला, पूण गेल्या वर्सा पासून एवरेज आमचो 620 मेगावॉट्स ऑफ पावर आशिल्लो। फाटल्या 10 वर्सांत घरगुती आनी शेतकी 1,78,000 कनेक्शनां वाडली। 8,22,000 किलोवॉट लायटीचो खप वाडलो, वाड 82%। फाटल्या 10 वर्सांत 1,130 उद्देगीक कनेक्शनां वाडलीं, 3,34,000 किलोवॉट पावर खप वाडलो, 100% वाड। फाटल्या 10 वर्सांत बारीक सारीक धंदेकाराची 32,166 कनेक्शनां वाडलीं, किलोवॉटांनी 1,64,000 किलोवॉट खप वाडलो, वट्ट वाड 60%।
उद्देग आनी बारीक धंदे वेवसायांचो सद्याचो विजेचो खप एके कडेन केल्यार सुद्दां ताचे परस घरगुती विजेचो खप 40% मायज आसा. म्हणजे उद्देग वेवसाय धंद्या परस गोंयकार घराघरांनी लायट चड खाता म्हूण लायटीच्या खात्याचो व्हायट पेपरांतल्यान एकंदर सूर. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. मडगांव दवल्ले आल्ले रस्त्यार एका माथे फिरून लक्झरी बस धरून 7 गाडयांक लायनीन उजो घालो. लायटर घेवन उजो घाला. उज्यान पेट घेतलो तेन्ना दिसल्यो. उजो घाला त्या गाडयांनी टेम्पो ट्रॅव्हलर, टाटा 407, टाटा विंगर, लक्झरी बस असल्यो गाडयो. फायर ब्रिगेडीन आटपा हाडी मेरेन गाडयो काबार. उजो घालपी माथी फिरूक धरलो. लोकांनी ताका लायटर घेवन गाडयेंतल्यान देंवतना पळयल्लो. हे आदी ताका फातोड्याक गाडयो फोडटना धरिल्लो. गाडी एक ट्रक सुद्धा लागलेली थंय. ही 7वी गाडी जाली बस. ही बस आहा तो सकाळीच्यान 5-6 गाडी तेणे लासले. मागीर गाडी आशिल्ली हे लायनीन 7 सुमार गाडी तेणे लासलेली आनी आतां सुद्दां रेड हँडेड ताका लोकांनी दवरल्या. येवन लायटर सकयल उडयतालो आनी गाडयेंतल्यान देंवतालो. आनी म्हाका मागीर फ्रेंडान फोन केलो फातोर्डा खंय तरी ताणें मरे ग्लास फोडल्या. हे गाडयेचो ग्लास फोडटा तेन्ना सुद्दां लोकांनी दवरलेले ताका. बरोबर आनी कोण तरी आसतले 4-5 जाण. कोण कितें आतां पळोवपाक पडटलें. सुकूर पंचायत आनी आमदार मंत्री मायकल एकठांय येत सावन खंय परवरे बेकायदेशीर गजाली वाडल्यात. आपूण सरकारांतल्यान भायर सरला तेन्ना सावन परवरे नाका ती किजिलां चड चर्चेत म्हूण आदलो मंत्री परवरेचो आमदार रोहन खंवटे उलयला. बोगस मतदारांचें लिस्ट घेवन तो वेंचणूक आयोगा कडेन पावलो. रोहन मंत्री आमदार जायत सावन परवरे क्रायम वाडल्या म्हूण काँग्रेस उलयल्ली. त्या दिसाच्यान हांव सरकारांतल्यान भायर सरला भायर आसा त्या दिसाच्यान राजकारण परवरी सुरू जाल्लें आसा. परवरीचे लोक ठाम प्रमाण आमच्या बरोबर आसात आनी बीजेपीक हें पचना म्हणून दे आर ट्रायंग एवरी वे टू गेट परवरी इंटू अ बॅड लायट. हालींच्या हालीं समज तुमी पळयलें परवरी इज इन न्यूज फॉर ऑल द रॉंग थिंग्स. हायेस्ट कोविड केसीस इन नॉर्थ गोवा परवरी. रस्ते सारखे चोगम रोड ना एक्चुअली सालिगांव पडटा म्हणटात परवरी. कितें मेळटा ते परवरी. माय चार्ज इज दॅट इट इज पॉलिटिक्स, बॅड पॉलिटिक्स अँड बॅड पुलिसिंग दॅट इज लिडिंग टू दीस टायप ऑफ थिंग्स अँड आय वूड मेक दीस चार्ज ऑन द लोकल PI. एकूच गजाली खातीर जेन्ना हांगाचेर हांव ना सरकारान तेन्नाच्यान परवरीच लायटीन आयली तितले दीस खंय आशिल्ले. आतां आमी जितलो प्रयत्न केल्लो परवरी सांबाळपाक 6 मेंबर सुकूर पंचायतीचे जेन्ना थंय गेल्या कनायवन्स सुकूर हॅव स्टार्टेड. थंय दोंगर कोणे कापले, घरां कोणे दिली, इलिगॅलिटी कोणे वाडयली, कोणाच्या अमरेलाच्या अंडर हे आमी असेंब्लीनी उलयल्या. आय हॅड मेड अ चार्ज ऑन मायकल लोबो सिंडिकेट विच हॅज हॅपन्ड हियर आनी सेम थिंग इज गेटिंग एक्सपोज्ड बाय द डे. वॉट इज हॅपन टुडे? प्रॉब्लेम जाला मायकल लोबो ज्या दिसान सुकूर पंचायती कडेन लिंक जाल्लो आसा त्या दिसाच्यान ह्यो घटना सुरू जाल्या. पार्रा, कलांगूट हॅज ऑलरेडी बीन नोन फॉर वॉट बोगस वोटिंग हॅज हॅपन्ड. This is the same modus operandi what they are trying to do in Porvorim. We are going to take it to a proper end and expose these people who are involved in this. So, maka is the BJP and Congress have had a tie-up as far as Porvorim is concerned because few people from the Congress have started acting to what the BJP wants to talk and BJP wants to later act. The new ZP electorate voters name roll came. त्यांना कळ्ळें की एकूच वॉर्डान जातून तो ZP कॅन्डिडेट कार्तिक कुंडेकार कॉन्टेस्ट केला आणि जातून ताची बायल वॉर्ड मेंबर जवळ जवळ 100 वयर 118 नावां सुमार बोगस वोटिंग सुमार मेळ्ळे. वादग्रस्त बिझनेसमॅन शैलेश शेट्टी आणि रोहन घट. रोहन म्हणटा इश्टागत म्हणटा ती पर्सनल. सोशल मिडिया कोण वापरता ते आमकांय खबर आसात. सोशल मिडिया कित्याक वापरतात तेंय खबर आसा. आय हॅव ऑल्सो टोल्ड अर्लियर शैलेश शेट्टीचे ताणें केला. शैलेश शेट्टी इज अ फ्रेंड, वॉज अ फ्रेंड अँड विल बी अ फ्रेंड. पॉलिटिक्स इज डिफरंट, फ्रेंडशिप इज डिफरंट. पुलिसेक इन्व्हेस्टिगेशन सारखे जे केला तेच जावंक जाय. पॉलिटिक्स जाल्यार मागीर कितें जाता, फाटी कितें जालें तेच जालें. पॉलिटिक्स जाल्यार कितें कोणी कितें करूंक शकता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. गोंयच्या पुलिसांचो गुंडांक धाक ना. ऑन ड्युटी पुलिसांकूय बडोवंक लागले. फोंड्या कोर्टी आरोपींक धरून गेल्ले कडेन ASI जितेंद्र गावडेक सोऱ्याच्या बाटल्यांनी फोडलो. बरोबर आशिल्ल्या पुलिसांकूय मार पडला. ASIचे तकलेक 42 टाके. तो सध्या GMCत. पुलीस नेपाळी कृष्णा खडका आनी कुर्टीच्या शुभम सावंताक सोदतात. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. भायल्यांक काम दिवन दोबराद पयशे दिवचे परस लोकांनीच गांवचे बंदेरा सारखे प्रकल्प तडीक लावचे. सरकार खर्च दितलो.
दिसवडोय दितलो. थळावेच गरजेची कामां अर्द्या खर्चान बरे तरेन करूंक शकता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. तिळारी कालवो नितळ करपाचें काम मनरेगा सकयल सुरू. केंद्र 1,43,00,000 गोंय सरकार 7 लाख घालतलो. मनरेगा कामगार गोंयकार. स्वयंपूर्ण गोंयचे दिशेन सरकारान पावलां उखल्ल्यात. गांवच्या लोकांनी प्रकल्पाचो प्रस्ताव दिवचो. सरकार खर्च दितलो. मनरेगा सकयल आतां सरकारी कामांक शक्य तितल्या गोंयकारांकूच दिसावड्याक घेवपाचो सरकाराचो प्लान. आमची मानसिकता बदलपाक जाय की तो बंदारो म्हाज्या खातीर घालता, त्या बंदाराच्या मार्फत हांव शेत लायतलो जाल्यार तो बंदारो ठीक आसा, तेका लागून लागपी जो खर्च आसा तुमी करा म्हणना. तेका लागून काम तुमी करात, पयशे आमचे दिवपाची तयारी आसा, दिसावडोय दिवपाची तयारी आहात. बट ते तुमी काम करीत जाल्यार तें काम बरें करूंक शकता. कोण तरी भायल्यान खंयचो तरी लेबर येवन करतलो तें काम जाल्यार तें जावचें ना. आमकां जाय तशें जावचें ना. त्याती हांगासरच न्ही, म्हणजे सगळ्या गोंयकार भावांक आनी भयणींक हांव रिक्वेस्ट करता, अशा पद्दतीचे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड आसतले, WRD ओरिएंटेड आसतले, RDA डिपार्टमेंटाची कामां आसतली, वेटरनरी डिपार्टमेंट, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची कामां जी पीपल ओरिएंटेड आसा, शेताची कामां आसा, ही तुमी फुडें घेवन आमच्या डिपार्टमेंटाक प्रपोजल दिवचो की आमचो हो सेल्फ हेल्प ग्रुप हे तुमचें काम करूंक सोदता. म्हणजे आमी एकदां पळयता 10 लाखाचो टेंडर काडटा, तें काम जर तुमी करीत जाल्यार 5 लाखांनी जाता आनी बरें काम जाता. ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिवन हांव तुमकां स्पश्ट सांगता, कॉन्ट्रॅक्टर 50 लाखाचें काम करिनासलो. एकदां 1 कोटी खंय वयता काय कितें ताका प्रश्न पडटालो. पण आतां बदल जावपाक लागला. हांव निश्चितूच सांगता, आमकां अननेसेसरी कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टराक दिवप आनी तेणी खंयच्यान तरी भायल्यान लेबर हाडप, आयदर कर्नाटकांतल्यान हाडूं, बिहारांतल्यान हाडूं काय आनी खंयच्यान हाडूं, आनी ते लेबर हाडून करूंक जाय म्हणून काम करप, तेजो एक्च्युअल काम करपाक जाय तें जायनासलें. तिहारी कालव्याचे नितळसाणीक 1.5 कोटी खर्च. तिहारी कॅनल जो 120 किलोमीटर पयस तो दिवचल, पेडणे आनी बार्देस तालुक्यान वयता. तो सबंद 120 किलोमीटरचो कॅनल जी साफसफाई आनी डिसेंटिंग दोन्ही कामां ही आयज मनरेगाच्या अंडर जातली. मेवले 1.5 करोड 1.5 कोटीचे अप्रुव्हल मेवले आनी तितून स्टेट गव्हर्नमेंटाचे पयशे हे 7 लॅक्सूच आहा. सो 1.43 crore डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट आमकां दिता हे आख्खे कॅनल क्लीन करपाक. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. बाणावलेच्या 53 राजकीय वावुरप्यांनी आम आदमी पार्टीत एंट्री मारली. तातूंत तारवटीय आसात. गोंयकारां खातीर कसल्याय आंदोलनात बाणावलेकार सदांच फुडें. लोकां खातीर वावुरपी आपाचो वावर बाणावलेकार बरे पैकी फुडें व्हरतले म्हूण आपाचो राहुल माब्रे उलयलो. BJP काँग्रेसीन कामांच केली ना. आपूच खंय गोंयाक बरो फुडार दिवंक शकता. आमकां आनी उपाय कांय ना, आमकां आनी चॉयस कांयच ना. एकूच आमकां चॉयस आतां उरला तो आम आदमी पार्टी. ही जावन आहा आज एक स्टार्ट आनी स्टार्ट की आमी आनी हेज्या मुखार भिवपाना. कित्याक भिवपाना? कित्याक आज ओपन जॉयनिंग केला हिंगा बाणाल्या मारिया हॉला मुखार. कोणाच्यान कोणाकूय काय करपा जावपाना जॉइन जाले म्हूण. हेज्या नेक्स्ट वीक आनी 50 भुरगे जॉइन जातले आनी हे 50 भुरगे आनी 50 भुरगे आनी इतले फॅमिली आमी आज ही जी रेव्होल्युशन आहा आम आदमीची ही बेनावलीसून आज आमी कॉमेस करतले. फर्स्ट मीटिंग आपाची जाल्ली. Campaign of 2000 started right here in this village, and Benaulim has always stood rock solid, be it the language agitation, be it the statehood. सगळे साश्टी भितर जाल्ले आनी म्हाका खबर आसा आपा बरोबर साश्टीचे लोक सदांच उबे आसतले, साश्टीकार उबे आसतले, बाणावलीचे लोक उबे आसतले. and I have no doubts that 2022 बेनावलीम आमकां सीट जिखोवन हाडटली. पणजे अंदू नरकासूर सर्त जावची ना. सर्तीक परमिशन दिवचें ना म्हूण महापालिकेचे बसकेंत थारला. अरिश्टांत लोकांनी पाशेंच काडचें. DJ दवरूं नाकात, फोग मारूं नाकात. घरच्या घरा वाड्यार नरकासूर करता जाल्यार 5 फुटां परस व्हडलो करूं नाकात म्हूण महापालिकेचो उलो. ह्या खेपेक नरकासूर आमी स्पर्धा जावं आनी कितें एलाव करपाचें ना. ह्या वर्सा आमी सारके पाशेंच काडुया. फुडल्या वर्सा सगळे सण हे बरे नेटार आमी सगळे साजरो करुया. कोणेच थंय सावंड DJ फायर क्रॅकर्स आनी अशें आसा की थोडे नरकासूर कितके वर्सां करता ते म्हणटा की आमकां नरकासूर करूंकूच जाय. ते जर नरकासूर करतले जाल्यार ओन्ली 5 फूट पर्यंत आमी एलाव करतले. रस्त्यार तुमकां नरकासूर हें करूंक मेळचें ना.
फाल्यां नरकासूर केल्या उपरांत लोकूय भायर सरतले पळोवपाक, गर्दी जाता. तुमी पळयलां मळ्या सारके एरियेन, आमच्या बाटल्या सारके एरियेन सातिनेच कशी गर्दी जाता आनी परत हे केसी वाडपाची शक्यता आसा. स्मार्ट सिटीच्या नांवान खंय आदी नाल्ल फोडीत गेले, कामां जालीच ना. आतां शक्य तितली जाग्यार घालप चल्लां. आमचे जे पयलींचे एक्स MLA जावं कोण आसले तेणें जर बरें जर हें केल्लें, बरें जर डिसिजनां घेवन लोकांक विचारून जर डिसिजनां घेतलेलीं, हांकां नाल्ल फोडपाची सारकी उमेद. खंय हारसो बसयलो, मिरर बसयलो, नाल्ल फोडलो, पेंट मारलो उंटीक, नाल्ल फोडलो, एक लायटीचो खांबो घातलो, नाल्ल फोडलो. आनी नाल्ल फोडपाच्या बोळान तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला तें तांच्यांनी पळयलें ना. बाबुशान आख्खें तालिगांव डेव्हलप केलें, पूण केन्ना तें इनॉग्रेशन आनी नाल्ल फोडलें केलें, काम जालें, लोकांक दिसलें काम जालें. हांगा कांय ना, हांकां उमेद नाल्ल फोडपाची. इलेक्शन लागीं पावलें, नाल्ल फोडीत रावले, कामां जालीच ना, कंप्लीट जालीच ना. म्हणजे नाल्ल फोडपाची हौस की फक्त पब्लिसिटी स्टंट करच्या परस काम इम्पॉर्टंट. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. गोंयकारांक गोंयचे अस्सल खाणा जेवणाचे प्रोडक्ट जिनस मेळचे म्हूण पणजे कोर्तीन ग्लोबल टू लोकल नवें स्टोर उक्तें जालां. पेडणे ते काणकोण मेरेनचे पारंपारीक उत्पादक तांचे गोंयचे अस्सल प्रोडक्ट ह्या स्टोरा मार्फत मार्केट करूंक शकतले. ग्लोबल टू लोकल मार्केटिंग संकल्पनेचेर हें स्टोर नवें सुरू जालां. स्टोरांत फावट मारची म्हूण गोंयकारांक उलो. At Global to Local, it's all about Goa. So anything and everything to do with Goa, from the soil of Goa, from the roots of Goa, to your kitchen, to your tummy. So you can have the Catholic preparations of masalas, you can have the Hindu preparations, you can have the corn powders, you can have the grains, you can have the rice, atta. आणि मुद्दम हांव म्हणजे सगळ्या गोंयकारां लागीं मागता की हो स्टोर जो हांगा आसा पणजे आसा, पूण म्हाका दिसता पेडणा पासून काणकोण मेरेन जे आमचे सगळे सामान आसा ते तुमी मुजरत हांगा घेवन येवचे. आणि जे आमच्या आशाची आसतली किंवा फरजाना आसतली किंवा तांचे रिप्रेझेंटेटिव्स आसतले ते तुमकां निदान म्हणजे एक स्कोप दितले उलोवपाचो, तुमचो प्रोडक्ट कितें आसा हें सांगपाचो आनी तुमचो हो प्रोडक्ट हांगासर एक्झिबीट करपाचो. Why not local to global? Basically, everybody wants to go out, wants to buy things from outside. You know, they think everything outside is so nice and good. But we want people to come back to their roots here in Goa and appreciate all local Goan things. That's why we call it Global to Local. आनी आतां हें बुलेटीन सोंपच्या पयलीं प्रुडंटाचे नवरात्रांतले मखरांचे खासा व्हिडिओ माळीत पळोवया मडकयची नवदुर्गा आनी कवळ्या शांतादुर्गेचें मखर. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.